मलाकायस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, पळय, म्हाका एक वाट तयार करूंक म्हजो निरोपी हांव पाठयतलों. ज्या सोम्याक तूं सोदताय तो अवचीत देव मंदिरांत भितर सरतलो, आनी ज्या कराराच्या दुताक तूं घेवंक आशेताय, होय, तो येतलो, अशें दळबारांचो सर्वेस्पोर म्हणटा. ताच्या येण्याच्या दिसाक कोण विरोध करूंक शकता? तो दिश्टी पडटोच कोणाच्यान उबो रावंक जायत? तो जावन आसा शेटीचे आंगठें आनी धोब्याचो खार. रुपें नितोड आनी निर्मळ करतल्या भाशेन तो आपल्या आसनार बसतलो. लेवीच्या पुतादुवांक तो निर्मळ करतलो आनी तांकां रुपया आनी भांगारा वरी निर्भेळ करतलो. आनी तेन्ना तीन पुर्तेपणी सर्वेस्पराक आपल्यो भेटवण्यो करतलीं. जशें मागां आदल्या काळार तशें तेन्ना जुडाची आनी जेरुजाल्याची भेटवणी सर्वेस्पराक मानतली. सर्वेस्पराचो व्हड आनी भिरांकूळ दीस पावचे आदीं एलिजा प्रवाद्याक हांव पाठयतलों. हांव येवन देसाचेर म्हजो शिराप पडना जावंक तो आवय बापायचीं आनी भुरग्यांची काळजां मोगान एकवटायतलो. देवाचे उठणे, देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. तुज्यो वाट्यो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. तुजे मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गावेल्यान म्हाका चलोवन व्हर. तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारक. जबाब: तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. सर्वेस्पोर बरो आनी एकाच उतराचो. वाट चुकलोल्यांक तो मार्गार हाडटा. खालत्यांक तो स्वताच्या मार्गान चलोवन व्हरता. दुर्बळांक आपली वाट दाखयता. जबाब: तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. ताचो करार सांबाळटल्यांक आनी ताच्यो आज्ञा पाळटल्यांक सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच मोगाच्यो आनी विस्वाशीपणाच्यो. आपली भक्ती करतल्यांक सर्वेस्पोर आपले कालीज उगडटा. फकत तांकां आपल्या कराराची तो ओळख दिता. जबाब: तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. उद्गार: सर्वेस्पराक जोय जोय. पोरजांच्यो राजा तूं आनी पवित्र सोबेचो बुन्यादीचो फातर. तुवेंच मनशाक मातयेचो केलोय, ताची सोडवण करूंक घे. सर्वेस्पराक जोय. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. एलिझाबेथ प्रसूत जावचे दीस पावले आनी तिका एक भुरगो जालो. देवान तिचे ताय व्हड दया दाखयली म्हूण आयकून तिचे शेजा सामाऱ्यान आनी सोयरीं दायरांनी तिका पोरवी दिवंक लागलीं. 8व्या दिसा बालकाची सुनोत करूंक आयली आनी ताच्या बापायच्या नांवान प्रमाणे जाकार्यास म्हूण ताका नांव दवरूंक सोदतालीं. पूण ताचे आवयन उतर घालून म्हणलें, ना, ताका जुआंव म्हूण नांव दवरूंक जाय. आनी ताणें तिका सांगलें, तुज्या गोत्रांत त्या नांवाचो कोणूच ना. तेन्ना ताका कोण नांव दवरचें काय म्हूण ताच्या बापायची कुशी सोडून काडूंक ताणें बापाय कडेन कुरवो करून विचारलें. आनी ताणें फोळी मागून घेवन तिचेर बरयलें, ताचें नांव जुआंव. आनी सगळीं अजाप जालीं. त्याच वेळार ताचें तोंड उगडलें, ताची जीब सुटली आनी देवाची तुस्त करूंक
तो उलोवंक लागलो. सगळे शेजाऱ्यांक भिरांत लागली आनी जुदेयाची आख्ख्या दोंगऱ्या मुल्कांत ह्यो खबऱ्यो गाजल्यो आनी आयकतल्यांनी त्यो आपल्या मनांत रिगोवन म्हणलें, हो भुरगो कसलो उतरतलो सो तुमकां दिसता? आनी खऱ्यांनीच देवाचो हात ताचे सवय आसलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकानी तुका क्रिस्ता. मुखेल बोल. त्याच वेळार ताचें तोंड उगडलें, ताची जीब सुटली आनी देवाची तुस्त करून तो उलोवंक लागलो. नियाळाक आदार. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकूंक ना तें म्हणल्यार देवान आपल्या दुताक धाडून आदी फुडेंच जुआंव बातिसाच्या जल्माची खबर दिली. पूण हें मानून घेवंक जकारासियान आपलें मन धांपलें आनी हाकाच लागून ताची जाप बंद जाली. आयज आमचो देव दुता वरवींच न्हय, पूण आमचे सोळ भोंवती जियेतल्या भावा भयणां वरवीं आमचे लागीं उलयता, तांच्यो गरजो आमकां सांगता, ओसोक्त आनी गरिबांच्या नांवान उलोवंक आपयता. पूण ह्या समाजांत जियेतना जायतीं जाणां ताचो ताळो आयकूंक आपलें मन धांपतात वो भावा भयणीचो उलो बेऱ्या कानार घेतात. तांचे खातीर उलोवंक आपलें तोंड बंद करतात, कारण आमी आमच्याच संवसारांत गुल जावन जियेतात. कोणाचेंच आमकां पडलेलें ना. आनी एक गरजेचें म्हणल्यार जायते पावट पवित्र पुस्तक वो देवाचें उतर सांगता तें आयकूंक आनी पाळूंक आमकां अवघड जाता आनी तें आमी सोत मानूंक तयार आसना. एक पावट, 2 पावट वो 3 पावट गरजेवंतांचें आयकना जातूच तें आमकां संवयचें जाता वो आमी मोनी आनी भेरी जाल्ले परी जियेता. पूण ज्या दिसाक आमी कोरण्या वरवीं देवाची खोशी पाळटाव त्या दिसा आमकां देवाचो उलो आयकूंक येता आनी आमचें तोंड उगडटा वो जीब सुट्टा. मागणें दुबाव नासतना देवाचें उतर आयकूंक तें मानून घेवंक भावार्थान जिवंक आमचेशी राव जेजू.